naman tuka dulog Jesu वंदन तुका स्वादिक Jesu naman tuka dulog Jesu वंदन तुका स्वादिक Jesu
hallelujah, 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 मुझे सुमिया मुनशा कुळाक बापा लागी राजी करच्याक आमकां तुजी भाच्या वेदी मनशाक तूं काकूळ दिसो सागोर जावन ह्या संवसारी मनीस जावन जल्मलोय पाथाक एक सोडना आमचे मदें आमचे गतीन तसो तूं जियेलोय कुर्सायल्ल्या तुज्या दुस्मनांक बापा तांकां तूं बक्षी तें कितें करतात म्हणलें तें नेनांत म्हणून बापाची काकूळ तुवें सगळ्या मनशा कुळाक प्रगटली नमान तुका जेसू प्रणाम तुका सम्या जेसू आमचे मदें तूं आयिल्ल्याक आमचे मदें तुजी वस्ती हांगासर दाखयल्ल्याक ह्या पवित्र आल्तरेर हांगासर उबो जाल्ल्याक प्रणाम तुका जेसू नमान तुका जेसू दोळे आमचे दांप्या मौनपणी ह्या गिताद्वारे सम्याचें भजन आमी करया प्रणम 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 देवा बापा प्रणम 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 देवा बापा नमन 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 जेजू ख्रिस्ता नमन 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 जेजू ख्रिस्ता वंदन 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 पवित्र तुम्या वंदन 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 पवित्र तुम्या प्रणम 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 देवा बापा प्रणम 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 देवा बाबा नमन 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 जेजू ख्रिस्ता नमन 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 जेजू ख्रिस्ता
पवित्रत्म्या वंदन 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 पवित्रत्म्या वंदन पवित्रत्म्या वंदन पवित्रत्म्या मोगळा जिसू आयसो विंसून काढलेलो दीस तुझे सांगाता कोर्सूंक तुझे सांगाता रावोंक तुजो मायमोग बघूंक लागशिल्ल्यान तुजो सांगात अनुभव करूंक आमी हांगासर धावा धावी आयल्या सुम्या हो एक घंटो म्हज्या जिवितांत हांव येदोळ म्हणसर बगलेल्या सर्व कश्टांचो आकांत असो बेजाराय असो उगडास काडन तुंच म्हजो बरवसो आनी तुंच तुजेर दवरलो तो भावार्थ म्हाका म्हज्या शेवटाक पावयता म्हणले सत चिंताप आपणाक तुजी कृपा दे मुगळा सुम्या वैयक्तीक रितीन हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांची काळजां दुखल्यांत मनां बेजारायन भरल्यांत आकांत गोंदळ आमच्या जिवितांत वारें वदळ आयिल्ले बरी आयल्यांत असले सर्व परिस्थितीक कारण जाला सुम्या म्हज्या पाताक ह्या पातकांत हांव न्हू भायर उरोंक पाताक सांडून जियोंक तुजो आसरो घेवन आमी हांगासर आयिल्ले हांव सुम्या आनी आराधना वेळार खंडीत जावन हांव गूण जातलो हांव गूण जातली म्हजी पातकां म्हाका बक्षतली म्हणलें एक चिंता आपणावन बरें जिवीत सुरवात करूंक हांव ह्या फुडें सुम्या तूं तुज्या कृपेन म्हाका बरं तुजो सांगात म्हाका दी म्हज्या वाटेन सोमकोंक म्हाका धैर्य दी बोळ दी मुखार भावन आनी भयणीनो आमची काळजां मना उक्ती करया आनी ह्या आराधना वेळार जें कितें हांगासर म्हज्या जिवितांत घडटा वैयक्तीक रितीन हांव भोगता म्हणलें चिंता आपणावन जर तर जेजू आपयल्ल्या बरी भोगता जर तर जेजूची उतरां म्हज्या कानांत घुसतात वेचीक पुता बरी उठ आनी चल तुजी पातकां सुम्या कडेन तूं सांग मुगाळा सुम्या जेजू तुका दुखयल्ल्यांक तुजी नकलां केल्ल्यांक तुजेर तिंपी उडयल्ल्यांक तुका मारलेल्यांक तुजेर बारादीक कुरीस दिल्ल्यांक तुका हिंसा दिल्ल्यांक तुका विणगो केल्ल्यांक तुजी केळकुलां केल्ल्यांक तुका अपमान केल्ल्यांक हर एकल्यांक तुवें बक्षिलें आनी बक्षण्याचो आदर्श तूं जालोय तूं म्हणटाय सुम्या जर तर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो म्हणून सुम्या ह्या उतरांचेर आमी पातयेता ह्या उतरांचेर आमी बरवसता ही पातयेनी आनी हो बरवसो म्हज्या जिविताची नवी सुरवात म्हाका दिता म्हणलें एक चिंताप आमी हर एकली आठयता सुम्या तुजें बळ आमकां जाय सुम्या तुजी गटाय आमकां जाय सुम्या आमकां धैर्यादी कर सुम्या मोगाळ भावनांनी भयणीनो आम त्या जेजूचें बळ मागून घेवया ताजी गटाय मागून घेवया
ताजो आसरो आमी सोदून या. कोंकणी भक्ती गीता बुकांत पानांको 400. चिंतुना देखो ना ये थोड़ा वे बोलना ओ solo permitmo चिंतुना देखो ना ये थोड़ा वे बोलना ओ solo permitmo Jesus o permitmo Jesus o permitmo Ternatlo gernatlo unsayek mellatlo Jesus o permitmo Cintuna dekona ye dolave असली दया माया चिंतुना देखुना ये लोळावे बघुना असली दया माया जेजूची दया माया सुजीसू आमच्या संगत आसा तरी दया आमकां दाखयता आनी हो वेळ जावन आसा उन्नातली गडनातली उंचा एक मेळ्ळातली जी आमी ताची सृश्टी दया तुजी दया आमी स्वीकार करुया तुमना देखुना ये दोळावे बघुना असले शांत समाधान चिंतुना देखुना ये दोळावे बघुना असले शांत समाधान तुझी शांत समाधान जेजूचे शांत तळणातले गडनातले उंचा एक मेळ्ळातली जेजूची शांत समाधान चिंतुना देखुना ये दोळावे असली सुडका सोडवो चिंतुना देखुना ये दोळावे बघुना असली सुडका सोडवो जेजूची सुडका सोडवो एक मेळ्ळातली जेजूची सुडका हालेलुया 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 हालेलुया
मुगाळ भावनांनी बहिणीनो आमची जबाब जावं दी बोदयाळ आनी काकुळदार जिसूकू आमी अर्गां होगळाप दिताव अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जिसू अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू खरो देव जावन ह्या युकरिस्तांत तूं रावल्ले पासून तूं अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू पवित्र हुंड्यांत तुजें दर्शन आमकां दिल्ले पासून तूं अर्गांनी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमी पातकीन तरी आमच्या काळजांत रावल्ले पासून तूं अर्गांनी होगळाप तुका पातक्यांक आमकां तुजी इश्टागात दये केल्ले पासून तूं पातक्यां खातीर जिवाचें बलिदान भेटयलेलें पासून तूं आमकां पातक्यांक येवक्रिस्तांत आत्म्याचें खाण जाल्ल्या पासून तूं प्रादित त्या सक्रामेंता पासून तूं सक्रामेंत वांटून तुवें दिल्ल्या याजकांच्या त्या देणयां पासून तूं पातक्यांक तुज्या सांगतपणा पासून तूं आमचे थंय मीत मेर नासलेले तुजे काकुळते पासून तूं लेखमीत नासतना आमकां तुवें बक्षिल्ल्या पासून तूं बक्षुंचें काळीज आमकां दिल्लें पासून तूं सताचे 70 पोटी बक्षूंक आज्ञा दिल्ले पासून तूं सूख वळखुंचें खालतेपण आमा सगळ्यांक दया केल्ले पासून तूं तितवून स्वीकार करचें बरें मन आमा सगळ्यांक दिल्ले पासून तूं एकामेकाचें सड उणें सोसून व्हरची सोंसणीकाय आमा सगळ्यांक दिल्ले पासून तूं पातकां विरोध झुजोंक दैवीक उतराचें तुजें प्रेरण दिल्ले पासून तूं पेल्यांक बक्षिताना आमकां सगळ्यांक बक्षिल्ले पासून तूं तुजे दैवीक काकुळती पासून तूं मुगाळ भावनांनी बहिणीनो एक घडी बरी मौनपणी आमचे सर्व गावले जेजूच्या पांयां आमी समर्पिया तस जेजू आमकां स्वीकार करतलो आमकां ताच्या गोपान घेतलो आमकां आरावन धरतलो देवाचे उतार आमकां अशें सांगता आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वयल्यांत ताज्या गाया वरवीं तुमी घूम जाल्यात थवळ पर्यान वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां बरी तुमी आसलीं आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्यांनी गवळ्या थंय फाटी आयल्यात मुगाळ भावनांनी बहिणीनो पेद्रोन आपणाच्या पयल्या पत्रांत बरयल्लीं उतरां हीं परत तो म्हणटा आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वयल्यांत आज मानून घेवया म्हजे मुखार आशिल्लो हो स्वामी जेजू ख्रिस्त हांगासर म्हजी पातकां वोवन म्हज्या पातकां खातीर कुर्साचें मरण आपणायल्लो तो ताजे त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं
म्हाका ताणें बादशावी दिल्या, म्हाका ताणें सोडवून दिल्या, म्हाका ताणें गूण केला. मुगाळ भावन न्ही बहिणीनो, हे रियलायजेशन, हे एक चिंता पळय जे केन्ना म्हजे थंय हांव बघता. हांव जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक, ताजो लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक मुखार सरता. नातर म्हजो आनी जेजू मदलो संबंध शुन्य जावन उरता. म्हजो आनी जेजू मदलो संबंध घट जाय तर, म्हजो आनी देवा मदलो संबंध घट जाय तर हांवें जेजू अशी म्हजी पावलां काडी जाय. एक मेट, दोन मेटां जावं पुरो सडीत जावन 100 मेटां उगडास आमी दवरया. आमी काडल्या त्या मेटाचे न्ही चड 2-3 मेटां तो काडटा आनी आमचे मुखार तो पयले थंयसर पावता. समारेच्या त्या स्त्रियेच्या जिवितांत घडिल्लें घडीत हेंच जावन आसलें. तिणें समजून घेतलें की थंय बसला तो सोडवणदार म्हाका गूण करूंक आयिल्लो तो. त्या बांयच्या काट्या लागीं काडलेलीं ती मेटां केवल लेख करचे तितलींच. मगार तिच्या खातीर जेजून काडलेलीं मेटां जायतीं तीं. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट पयस करूंक, आमकां कश्टांत भायर हाडूंक, दुकान कंतीन बसलेल्या वेळार थंय तावन भायर हाडूंक, काळोखांत तावन उजवाड दिवंक, तसो समी तिजो पेसाडता. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या दिसांनी आमी आमचेंच जिवीत अवलोकन करून पळयल्यार त्या जिविताचेर कसलो हो संवसारी प्रभाव पडला म्हणलें आमकां कळून येता. आमचेंच जिवीत आमी पळोवया, आमचेंच कुटुंब आमी पळोवया, आमचीच युवकां आमी, आमचीच भुरगीं, घरान आसलीं भुरगीं, तांचें जिवीत आमी पळोवया. कसलो संवसारी प्रभाव आमचेर पडला, कसले सकट संवसारी पातकाच्या कणकणान आमी आजुनूय आसा. सोम्या सरशी म्हजी पावलां हांवें तेंकल्यान घे, वा सोम्याक त्या दोडत्या मापान ताणें काडची ती पावलां, वा ती काडून आयलीं ती मेटां, ताका थंय पयस तावन हांव पळयत आसतना ताज्या मुखार हांव धांवलो गी, वा ताजे तावन पयस हांव धांवलां. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, परत उगडास काडया. आमी पातकाक मरून पवित्रपण जियोवचे खातीर कुर्सायल्या आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वयल्यांत, आनी आमच्या सोडवणे खातीर कुर्सार ताणें आपलो प्राण दिलो आनी आमकां सगळ्यांक गूण केला. पवित्र कुंभसाराच्या साक्रामेंतान जावचें हेंच. हांवें सोम्या सरची काडची ती पावलां, आनी सोमी येदोळूच थंय राखून आसा म्हणलें एक चिंता पळय म्हाका गूण करता, म्हाका बरो करता. सोम्या लागीं हांवें उसारलेलें सकड म्हाका दोन थंयसर हांव नितळ जाता. म्हजें काळीज, म्हजें कोशेर्द सोम्याचेंच जाता म्हणलें चिंता आमी सगळ्यांनी आटयल्यार मात्र आमी करचें हातीन घेवचें तें पवित्रपणाचें बलिदान, आमी करचें मागणें, आमी करचें सर्व आत्मीक चटवटिक्यो आमकां बऱ्याक पडटात. ते देखून मुगाळ भावन आनी भयणीनो, असलो एक नियाळ आमी आपणायला तर खंडे जावन आमचें तें आसलें उणेपण समजून घेवचें भोव चड गरजेचें. आनी ह्या वेळार आमच्या कुमकेक आसा तो जेजू खंडी जावन आमचो हात सोडून घालिना. आनी तो म्हणटा, तुजी पातकां हांव बक्षितां जाल्यार तुका सोडिना. आय विल फॉरगिव यू, will not leave you. केदाळा म्हणा सर, तुवें म्हाका वळखा जाय
आणि जे केतना म्हज्या मुखामळांत तूं बापाची खुशी देखताय ते दोळू पर्यंत त्या देखून जेजून जायते फावटी सांगला जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या सर्गींच्या बाबाक पळयता जो कोण म्हजे थंय रावता तो थंयसर म्हज्या सर्गींच्या बापा सशी रावता त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचे हे संवसारी पयन हांगासर आखेर जायना बगार तें शाश्वत उरता कित्याक सोम्यान सांगला ताजे मुखामळ म्हाका म्हजो बाब दाखयतलो म्हाका सर्गी आसा तो बाबाची वळख थंयसर म्हाका जातली आनी ताजी रचना जाल्लो हांव आनी तुमी सक्कड असले चिंता आटयल्ली ह्या संवसारी बरेपणाचें जिवीत जियोंक मुखार सरतेले हांवस मुखार पावून आनी भयणीनो गुंडाय असो वो पातकांत हांव भायर सरचो नियाळ आमी एका कंतारा द्वारे आतां नियाळ करया गावया आमी गीत देवा दयाळ काकुळतीच्या पेज नंबर 244 कोंकणी भक्ती गीता देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा आता आमचे जेजू शिवबा सर आमी जेजूची काकूळ जोडता जेजूक पळयले आमी देवाक पळोवचे भाग स्वीकार करता आमचे उणेपण आमी ओळखून घेवया आमचे कालतेपण सगळे सशी दाखया आत आमचे उबारी आनी देवा लागीं मागया या संवसार आमी जियेत आसतना सबार कोटी आमी आदरली आमकां संच्या उज्या सोंडाच कठीण उज्या सोंडाच
जेजू ह्या संवसारी देवाचें काकुळतीचें दयाळाचें बक्षणाचें मुखामळ तो जालो. आपणोसो बाप पातक्यांचो मोग करता, तांची बाचावी आशेता, सुकोन गेल्ल्यांक वाट सुकलेल्यांक तो सोदून वेता. पातक्यांत तो सोसणीक जावन पाट येवच्याक राखून रावता. पातक्यांचो तो नाश आशेना, जिणी बदलूंक तो अवकाश दिता म्हणून ताजे शिकवणेंत जायते फावटी आमकां सांगता आनी आजुनी तो सांगून आसा. आमी केदी व्हड पातकांक गेल्यार तो पाताक खांटाळटा शिवाय पातक्यांक केदींच खेंडिना. तो आमकां तिरस्कार करिना, बदलाक पश्चाताप पावून जिणी बदलूंक एक निचेव करूंक आमकां धैर्य दिता, बळ दिता. मुखान तो आम्हा सगळ्यांक स्वीकार करता, बक्षून आपल्या गोपांत पाटींग येता. मुगाळ भावन न्ही बहिणीनो, ताचे सशी पाटया. ताचे सशी पावलां आमी काडया. ताचो मोगाचो बांद आमी स्वीकार करिया. जिगेदान तो आमकां पुटलून धरता, ताच्या गोपांत सदांच रावंक आमी प्रयत्न करिया. ताची वेंग आमी घेताना, तो आमकां पुटलून धरतना, म्हजें काळीज आनी सुमेचें काळीज मुखामुखी थंयसर भेटता आसतना, तोंडां उतरान सांगूंक जायना सकड चिंतपा थंयसर जेजू अनुभव करता. आनी म्हजें रडलेलें काळीज थंयसर जेजूक जगयता आनी म्हणटा, सुम्या म्हाका भाव. आनी सुम्याचें काळीज म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक जगयता की तुजे सशी हांव आसा. तुका काकुळट हांव दिता, तुका सोडवण हांव दिता, तुका बळ आनी धैर्य हांव दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूचें काळीज वा त्या काळजान उलोवन जें आमी केदळा आयकलां गे, खंडेज जावन जायते फावटी आमचे अंतस्करण आमचे लागीं उलयता. आमचे अंतस्करण आमकां सांगता कितें बरें कितें वायट म्हणून आमकां समजून दिता. जाल्यार थोडे फावटी ताणें सांगलें त्या अंतस्करणाच्या उतरांक पाळो दिनासतना म्हजेच संवसारी वाटो हांवें धरच्यो जायते फावटी हांवें अनुभव केल्यात. जेजूच्या काळजाक आयकोनचो वेळ आमचो करून घेवया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून आमचें काळीज कितें म्हणटा आनी जेजूचें काळीज कितें आमकां जाप दिता म्हणलें ह्या कंतराद्वारे आमी मानून घेवया. आनी जिणयेंतल्या कश्टा वेळार गता आसतना उगडा सकाळी हर एक गणितां तुमच्या जिवितांत घडलेली, हर एक गणितां तुमी सुम्या लागीं सांगलेली आनी हर एका गणितांक सुम्यान जाप दिल्ली. उगडा सकाळ आमी हाडया, आमचे बांदलेले हात आमी सुटवया, सुम्याक हरकां दिवंक आराधन दिवंक ते आमी
वैरू बारी आणि मुनिया सुम्या तुझ्या वेगेत हांव आसा म्हाका तूं पटलून धर म्हजे लागीं उलय कंगाल जायना का चंचल जायना का हसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या जिणेंतल्या कसा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका सुम्याच्या वेगेक आमी तुकानी सुख रसलोलो काळजातगी आमी ताच्या लागीं उलोवया तसो सांबाळता सदा तो म्हणटा जिणेंतल्या कसा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका तुकानी सुख रसलोलो तसो सांबाळता सदा सगळं आमी उबे रावया चंचल जायना का कंगाल जायना का जेजूच्या आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या परत तो सांगता चंचल जायना का कंगाल जायना का कस्तान आसतना आसतलो पोंत पिडेंत आसतना दुखां गळोन आसतना लागींच हांव तुज्या लागींच तूं आसा गळभावनांनी बेगिनो कोण शांत आसचो पातकांदूसो वेळ पयस सुम्याक पळोवन सुम्या सांगता रावसो वेळ लागीं पावला ताका वेंगेन घेवसो वेळ लागीं पावला ताच्या काळजाक आयकोसो वेळ लागीं पावला परत आमी आमकां समी सांगया म्हजो जेजू म्हजे सांगता आसा तळ्ळेंत सापडतना अंकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा तळ्ळेंत सापडतना अंकारांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना का कंगाल जायना का आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या कंगाल जायना का कंगाल जायना का आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या Hallelujah, 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 hallelujah.
Astolo mondo poria Lakin selawan tuja Lakin selawan tuja मोगाळ पाहून आणि बहिणीनो आता आम्ही या सर्व आमच्या पातकांपासून दुःख धरल्या जेजून ताजे काळचा मारी पात उलयली उतरां आमी आमच्या जिवितांत येदळस मानून घेतल्यांत आज म्हणसर उगोस आसले म्हणजे कोशेर कितेंय आतां उलयलां वेचीक पुता बरी आम्हा सगळ्यांक बोगलां जावंक पुरो येतलो हांव पाटी म्हणजे सोम्या चडशी सांगतलो येदलो म्हणसर सांगीन येतलें वा भितर कुसोंक सोडलें भियान बसचो वेळ पयस जालो उक्त्यान सोम्याक परगट करचो वेळ लागीं पावला हांव येतलो म्हज्या बापाक वेंगेन घेतलो मोगाळ भावना आनी भयणीनो हें चिंताप आमकां बदलावन हाडटा आमी वेंग मारूंक येसो तो बाब पयल्यानच आमकां राखून आसा आनी तो वेंग मारूंक मुखार धांवून येता समाजाच्या स्त्रियेच्या जिवितांत घडलेले तेंच तिने समाजान बगलेल्या सर्व कश्टान वरांचो कळसो भर आयिल्ली ती थंयसर बांयच्या काट्यार वमतीता वा तो कळसो तो पटयता आनी म्हणटा सोम्या आनी मुखार म्हाका कसलेंच बेना हांवूच ती सासणीक जिवितान भरलेली नवो कळसो नवें आयदान जावन परिवर्तन जाल्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो जर तर असले चिंता आमच्या मदीं आज बघता आमी केल्ली सर्व पातकां सोमी बक्षिता आमकां सर्व पातकांत हांव सुटका दिता म्हणलें बुजवण्याचे उतार आमचे कोशेर आमकां सांगता तर आज आमी समाजाचे स्त्रिये बरें थंयसर आमचे ते पातकां कणकान भरलेले ते कोळशे आमी थंयसर पटयतले हांव आनी नवें जिवीत स्विकार करून मुखार सरतले हांव जेजू म्हणटा सतान आनी स्पिरितान देवाक वाखड समारीच्या स्त्रियेक म्हणली ती उतरां आज आमकां म्हणटा सतान नितीन आनी त्या स्पिरितान तूं देवाक वाखण जेतून चलताय त्या जाग्यार वेताय त्या जाग्यार रावताय त्या जाग्यार हर एका जाग्यार सतान नितीन आनी स्पिरितान वाखणसो देव थंयसर तुका मेळटलो तुवें उलोवच्या उतरान तुका थंयसर देव मेळटलो तुवें पळोवच्या दृश्यान तुका थंयसर देव मेळटलो तुवें आयकोनच्या त्या उतरांक थंयसर देव मेळटलो तुवें हातान आपडलें थंयसर देवाचें तें जातलें थंयसरची वाट ती देवाची ती जातली त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजी सगळी कूड देवाचें टेंपल जाता त्या देखून सांग पावलो असली उतरां परत परत आमच्या कानान घालता तुजी कूड देवाचें टेंपल पातकांचे बिडार न्ही मुगाळ भावन आनी भयणीनो थोडो वेळ मौनपणी रावया कितेंय बघता तर उठया आनी कुमसाराक या नातर आयचो वेळ पावना तर मुखल्या शुक्रारा बरें सुटावें एक कुमसार जावया वा संदर्भानुसार कुमसार जावया थोडो वेळ मौनपणी रावया ती मेर पडची ती मेर पडयेत बसची बसयेत मौनपणी रावन आमच्या कोशेर लागीं आमी उलोवया कोशेर कितें सांगता अंतस्कनी कितें सांगता म्हणलें चिंता पाठोवया देवाचो आशिर्वाद सुमयाचो आशिर्वाद घेवंक फुडें सरचे आदी असले एक चिंता भोव बरें आनी मागीर आमी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासोतो मागीर आमी आमच्या सर्व कुटुंबाच्या गरजां पासोतो मागीर आमी हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिका पासोतो
मागीर आमी आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या समाजा पासत पुनीदी मेर पडून जिससो आशीर्वाद घेवंक आमी मुखार सरया. येत्या होडा सक्रामेंता सासनामा करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सोल्ववेच्या हस्तद्वेषा पावाताचे बळदेव्या जोशेळा देवा पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसर गो. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. झोजयेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. एक सुरो आवनाय सोमी आसा मुझे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भगना. सोम्या सो उजवो हात मुझे रासा दीस रात ताचे संगे आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. सोम्या सो स्पिरीट ताणे दिल्ले करी अर्गां स्तुती गावो खंडीत म्हाका तांचें ना. ओडवी काय
ग्रेस्त कर म्हाका सर कित्याक जाय सोमी मोचे वर्तें दायज ताका खंयचे चरी जाय चिमयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सुमकोतलो हांव गायनांनी जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सुमकोतलो हांव गायनांनी जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी सुमकोतलो हांव गायनांनी दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता सगळे सृष्टी सोरसनार तो आमचो मोग करताय हर एक जिवीचो मोगान पोस करताय कुरपे देणी दिवन आमकां तारण लाभयताय भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेताय दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून धर्मा तुती गाता दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता महिमा तुजी गाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाळ भोवन आनी बहिणीनो ख्रिस्ता संगत मेळोंक क्रिस्ताच्या मेळांत भरती जावंक क्रिस्ताचो खरो मोग लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक आमी सगळ्यांक फावो जाता तरी ताच्या उलोवण्याक पाळो दिवन आमचें जिवीत बदलूनचें भोव चड गरजेचें आज तेंच एक निदर्शन आमकां वांजेलांत आयकोंक मेळटा जिणयेचें परिवर्तन आनी जे केन्ना सोमी ताजें जिवीत आमच्या जिवितांत विलीन करता आमी सोमये सारके जावंक पावता आमचें उणेपण आसल्यारय तें उणेपण पयस करून सोम्याच्या पावलांनी सोलोवंक ताजो आदार आमकां मेळटा मुगाळ भावन आनी भयणीनो हें बलिदान आमकां तसलें एक अनुभव दिवन दी हें बलिदान सोम्याक लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक ताजे सांगता आमी रावोंक बगचें तसलें भोगाप आमकां मेळूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया
लक्षिल्ल्यान सुमी असो पाटलाव करूंक सुकोवन पडल्या नंतर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देव बापाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदां सामकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वासाक पडसळीत मागणी आनी दुबळीकायची जिणी जियेवन तुजे परजेक देखी बरयत जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या समयांत तुज्या पुता जिसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जे तांणी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. सारा 127 वर्सां जियेली. आतां हेब्रोन म्हणून आपयतात त्या कानानाच्या किर्यत अर्बांत ती मेली. अब्राहमान येवन तिचे पसत दुखा घालून रोदन केलें. उपरांत अब्राहम उठलो आनी आपले बैलेची निर्जीव कोड थंय सोडून हित्तिता कडेन उलोवंक गेलो. ताणें म्हणलें, तुमचे मदें वस्ती करून आसलेलो पोरको मनीस हांव. म्हजे मेल्ले बैलेक निकेपूंक तुमचे मदें इल्लो जागो म्हजीच आस्त जावचे खातीर दिया. उपरांत अब्राहमान आपले बैलेक साराक कानान देशांत मांब्रेचे उदेंतीक आसा त्या माकपेलाच्या शेताचे धुलींत निकेपिली. अशें तें शेत आनी तांतली धूल निकेपीचे सुवात म्हूण हित्तितांनी अब्राहमाक दिली. अब्राहम आतां उतार प्रायसो म्हातारो जाल्लो आनी सर कार्यांनी सरस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या आस्तीचे कारभार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगाड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर. ज्या कानान घरा मदें हांव वस्ती करून आसा त्या कानान घराच्या धुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो न्हय. बगर म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सैऱ्या मदली एक बायल विंचून हाडटलोय म्हणून सेरेस्पोराच्या सर्गा संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सापूत घेवंक लायता. सेवकान जाप दिली, पूण ती स्त्री म्हजे सवे ह्या देशाक येवंक काबूल ना जायत जाल्यार तूं आयलाय त्या देशाक हांवें तुज्या पुताक पाटी व्हरचो. अब्राहमान जाप दिली, म्हज्या पुताक केदींच थंय पाटी व्हरिनाका. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतलो म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर काडिल्ल्या सेरेस्परान सिरगींच्या देवान म्हाका भास दिल्या. तुका आनी तुजे संततेक हो देश हांव दितालो. तो आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक शकतलोय. ती स्त्री तुजे सवय येवंक काबूल ना जायत जाल्यार
तूं सापुतांतलो सुट्टलोय. म्हज्या पुताक मात्र खंयच्याय कारणाक लागून केदींच फाटी वरचो नाय. इसाक बेयेरला सायरोय थावन फाटी येवन नेगेबांत वस्ती करून आसलो. एक दीस सांजेर इसाक शेतांत भोवंक म्हूण गेल्लो आनी दोळे उबारून पळयतना खरी येतात ती ताका दिसली. रेबेकानी दोळे उबारले आनी इसाकाक ताणें पळयलो. खरया वयली ती सकला देंवली आनी सेवका लागीं तिणें विचारलें, आमचे शेतांतल्यान वचून चलोवन येता तो मनीस कोण? सेवकान जाप दिली, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणें एका तुवल्यान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इसाकाक आपणे केल्ले सकट सांगलें. इसाकान रेबेकाक आपल्या आवयच्या तांबांत भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. इसाकान रेबेकाचो मोग केलो. अशें आपल्या आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचे उतार हे श्लोक. सेरेस्पराक दिनवासोया कित्याक तो बरो. सर्वेस्परा दिनवासोया कित्याक तो बरो. सेरेस्पराक दिनवासोया कित्याक तो बरो. तसो मोग मीतमेर नासलेलो. सेरेस्पराची अद्भुत कार्यां कोण तो वर्णीत, कोण तो फावो तशी ताची गिर्त गजयत. श्लोक. सर्वेस्परा दिनवासोया कित्याक तो बरो. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें आसलेले करतात ती सुभागी. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सेरेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. श्लोक. सर्वेस्परा दिनवासोया कित्याक तो बरो. म्हजेशी ये सेरेस्परा, म्हाका आधार दी. तुज्या विंचणाऱ्यांचो संतोष हांवें भागीचो कर. तुजे परजेच्या संतोषान म्हाकाय संतोष भरीत कर. तुज्या लोकाचे महिमेंत म्हाकाय वांटो दी. श्लोक. सर्वेस्परा दिनवासोया कित्याक तो बरो. उद्गार. मुझे सरशी सोमेस तुम्ही कष्टतल्यानो आनी वजन वावयताल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका गाट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्यार देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंका घर आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिष्यां सवे पंक्तीर बसले. हे फरिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिष्यां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंका घरां आनी पातक्या सांगाता कथा जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय.
जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना ताजी गरज आसा पिडेस्तांक जेजू क्रिस्त थंय सांजू जेवासाच्या भक्तिकानो मातेवाक आमी वळखता मातेव जेजूचो कोण अपोस्तल जेजूचो शिस जेजून ताका आपयल्लो भायल्या भार समजणी मातेव ताच्या जिवितांत कसलो व्यक्ती जावन आसलो कशें परिवर्तन जोडलें आनी परिवर्तन उपरांत ताजें जिवीत कशें जाल्लें म्हणून नियाळ करचो भोव चड गरजेचो मातेव अपोस्तल जावचे पयलें तो एक सुंकागार जावन आसलो ताचें काम सूंक वासूल करचें तशें म्हळ्यार लोकांचें सूंक वा धन एकठांय करून सरकारी खाजनदाराक तें फावीत करचें तें जावन आसलें ताचें काम वसुली करचो मात्र त्या सुंकाक आनी ताका कसलोय संबंध नासलो चारित्रीक रितीन आमी हें समजोवचें जाल्यार रोमी अधिपती कितेंच तांणी कश्टाक पडनासतना आनी उण्या खर्चार सूंक वसूल करूंक ते वाटो सोदताले तांणी लोकां मुखार वचून सूंक वसूल करचें तांकां पसंदचें न्हय कित्याक तांचो गर्व अभिमान थंयसर उणो जाता आनी तांच्या त्या एका हुद्द्याक थंयसर धोको बसता म्हणल्या कारणा खातीर ते उण्या मोलाक आशिल्ल्या सुंकागारांक थंयसर ते विंचताले आनी तांणी हे ऑक्शनार एलामार थंयसर ह्या सुंकागारांक आपोवचें आसलें आनी थंयसर कोण तांणी सांगलेलो आयवज फावीत करून ह्या सुंकागाराचें काम हांव आपणावन घेता म्हणून मुखार सरता ताका थंयसर हें काम मेळून आसलें मातेवाचें सुंकागार जावंक आपोवणें अशें ताच्या स्वाक कुशेन ताणें घेतिल्लें ताजे हक्क ताणें थंयसर ताच्या पयल्या जिवितांत आपणायल्लें ताजी सुकुशी ताणें ताच्या पयल्या जिविताच्या अवधेंत केल्ली आनी एकल्याच्या हाताखाल थंयसर तो काम करूंक मुखार सरलो मुखार वेता वेता आसतना ताच्या जिवितांत ताणें कितें भोगलें थंयसर ताणें सूंक वसूल करच्यो रिती कसल्यो आसल्यो कसले सकयल सूंक तो वसूल करतलो भुंयचें सूंक आदायाचें सूंक आनी नांवां पट्ट्यांचें सूंक राज रस्त्यांचें सूंक सांख्याचें सूंक अशें जायत्या मापान एक्सपोर्ट आनी इम्पोर्ट करचे त्या सवलतांचें सूंक थंयसर तो आपणायतलो आनी ते रोमी अधिपतीक थंयसर दिवन आसलो बरें येणारा प्रकार मातेवाक ताजें पयलें नांव अशें आसलें म्हणटात ताका मतातियस म्हणून आपयताले मातेव म्हणून ताजें नांव आयिल्लें जेजून जे केन्ना ताका आपयलें सूंक वसूल करचो मातेव न्हय मतातियस जावन आसलो आनी ताजें नांव थंयसर असलो अर्थ दिता
गिफ्ट ऑफ गॉड, देवाचे देणे. मतातियस म्हळ्यार देवाचे देणे जावन आसले. देवाच्या देण्याचे तो काम करिनातलो जाल्यार ताज्या नांवान ताजे मुखलें जिवीत बदलूंक तो मुखार सरता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, ताका लेवी म्हणून आपयताले. ताज्या कामा विशीं येदोळूच आमी उल्लेख केला आनी आमकां कळीत आसा. ताजे मेतेरपण ह्या कामांत कशें आसलें म्हणून आमकां कळीत आसा. आतां ताजें जिवीत आमी ताजे सांगाता अवलोकन करचें भोव चड गरजेचें. बरें काम तें ताणें चिंतलें. हातभर पयशे वा सांबाळ ताणें चिंतलें. चिरीभर पयशे, सर्व रोमाकारांच्या अधिपतीची वळख, समाजांत तांच्या मदगात एक म्हजें जिवीत दाखोवन दिवचो तसलो एक हुद्दो, असले सक्कड आपणायल्लो मातेव आपणाच्या आत्मीक जिवितांत खाली बगता. आपणाच्या आत्मीक जिवितांत फोकळपण बगता. आनी हें ताका केदाळ समजता की जे केतना जेजू ताका आपयता. कित्याक फोकळ वा खाली? लोकांनी ताका पयस केल्लें, त्या देखून तो खाली जाल्लो. लोक ताका शिरापतलो, त्या देखून तो खाली जाल्लो. आनी तिचें जिवीत ताजें थंय आसलें, त्या देखून तो खाली जाल्लो. ताजेच आत्म्याचें बेकारपण ताका थंयसर बगतालें, त्या देखून तो खाली जाल्लो. काळज तावन हर एक पटी कांतोचो तो ताळो भियोनची ती गडिता ताका थंयसर दोस्तली, त्या देखून तो खाली जाल्लो. हें सक्कड समजल्लो सर्गीचो वैज ह्या मनशाक पळयता आनी ताका बरें करूंक मुखार सरता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू ताका आपयता. जेजू मातेवाक आपयता. मातातियस जावन आसलो, गिफ्ट ऑफ गॉड म्हणून नांव आपणाय नासलो. हे धोळमुसर त्या नांवाचो अर्थ समजनासलो. आतां मातेव म्हजो पाटलाव कर म्हणटा आसतना सक्कड आदलें जिवीत विसराता आनी मुखारचें कितें ताका आपणावंक आसा तें जिवीत तो ताज्या हातीक घेवंक तो मुखार सरता आनी सुम्याचो पाटलाव करता. ताजे कान शार्प आसले. कित्याक जो कोण सुंक दिवंक येता, जो कोण ताका आपयता, तो थंयसर त्या सुंका काट्यांतून येवन ताजें सुंक विसरतलो. कान शार्प, दोळे शार्प, मोत शार्प. आनी असल्या व्यक्तीक जेजून कितल्या पयस तो आपयल्यार थंयसर ताका आयकल्लें. आनी ताजी आशा कितें आसली? जावंक पुरो हांवें सूंक वसूल करूंक आसा. हांगासर जेजून ताकाच थंयसर वसूल केलें. म्हणजे जेजून ताका ताज्या आदल्या जिवितांत पयस केलें आनी नव्या जिविताक आपोवणें दिलें. मगाळ भावन आनी भयणीनो, हांगासर सोडून दरान केल्लीं कामां इतलींच. नकारात्मक चिंतपान भरलेल्या व्यक्तीक सकारात्मक चिंतपान तो ताज्या मतीन घालता आनी ताजें जिवीत आनी मुखार बरेपणाचें जिवीत म्हणून ताका थंयसर समजयता. अशें समजल्लो मातेव ताका जेजू थंयसर आयकता आनी जेजूचो पाटलाव करता. आनी ह्या एक वर्ते घडीत असो सदुपयोग ताच्या जिवितान करता आनी सोम्यासरशी तो धांवता. आनी सोम्याक एक जेवण तो थंयसर तयार करता. कसलें तें जेवण? नव्या जिविताचें जेवण, नवें खाण. सेवच्या निभार तो सर्गीचें मान्ना जेजू लागीं मागता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत मातेवाच्या
जिवितांत घडलेली गणितां सबार पोटी करतात. हांवें हांगासर माथेवाची जिनी समजून घेवंक वा तुमच्या मतीन घालूंक हांगासर इल्लो वेळ काण गेलो. कित्याक म्हळ्यार ताजे बरी आमी जियेल्या आनी सुमेच्या उल्याक खान दिनासतना आमी गिफ्ट ऑफ गॉड जाल्लीं. सुमेत हांव पयस उरोवंक आमी प्रयत्न केला. आमी हर एकली आमच्या नांवा खाल गिफ्ट ऑफ गॉड. आमी हर एकली सुम्याच्या हाता खाल गिफ्ट ऑफ गॉड देवाचें देणें. ते देखून आमी हर एकल्यांनी माथेवाच्या जिविता प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बदलावण्याचें जिवीत करूंक आसा. जेजूचो मोग आनी मैपास आमी आपणावंक आसा. आयच्या पयल्या वचपांत जायतीं गणितां आमकां आयकूंक मेळ्ळीं आनी ती आमी अशीं वाचलीं की अब्राहमाच्या घराण्या विशीं, सारा हिच्या मरणा विशीं, तिका निके पिल्ल्या विशीं, निके पिल्ल्या जाग्या विशीं आनी तिका निके पिल्लो जागो पयले फावटी त्या बसयल्ल्या गांवांत अब्राहमाचो जागो जावन परिवर्तन जाल्ल्या विशीं आनी आखरेक हे सर्व संगती मदें आमकां आयकूंक मेळचें हें कसं एक उतार तें जावन आसा. इसाकाक आपले आवयच्या मरणा उपरांत देवात हांव बसवून मेळ्ळी. देवात हांव बसवून मेळ्ळी. माथेवाक ताज्या जिवितांत हांव जे सुडका जोडूंक जेजूत हांव थंयसर बुजोवन मेळ्ळी जाल्यार पयल्या वचपांत इसाकाक ताज्या आवयच्या मरणा उपरांत ताका देवाची बुजवण मेळ्ळी. भितरल्या भितर आमी चिंतल्यार इसाक ताचो बापूय अब्राहमाच्या पयल्या निर्धारांत म्हणजे ताज्या सॅक्रिफिसाच्या निर्धारांत जायतो भियेल्लो. कोण तो एक भुरगो आपणाचो बापूय थंयसर लांकडाच्या काट्यार ताका थंयसर दवरून बली दिवंक मुखार सरता आसतना उरात. आनी हें निदर्शन पळयल्लो भुरगो कोण त्या बापाय सशीं धांवात. ताजे भितरच असलो गोंदळ आसलो. अब्राहमाच्या बियान तो जियेतालो जाल्यारय थंयसर ताका लागशिल्ली जावन आसली ताजी आवय. आनी आवय सुमोग ताणें इतलो केल्लो की आवयच्या मरणा उपरांत तो कंगाल जाल्लो. पयलेच ताच्या जिवितांत एक ट्रॉमा ताणें भोगल्लें आनी ह्या अनेक एका संदर्भार ताच्या आवयच्या मरणाच्या संदर्भार थंयसर परत तो पडटा आनी काळोखांत भियान बसता. आनी असल्या इसाकाक देव ताका एक सांगातीन बसयता आनी रेबेक्का ताच्या सांगाता आसता आसतना दोगांय ती धैर्यान पडटात आनी देवाच्या बुजवणेक कारण जातात. देव तांकां दोगांयकी बुजोवच्या त्या रितीन आज आमकांय ताजी बुजवण पाठयता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, इसाकाक बुजवण आपणाच्या जिवितांत वैयक्तीक गणितांक लागून ताच्या जिवितांत जाल्ल्या त्या अवघडांक लागून ताका ताच्या जिवितांत जाल्ल्या नासाक लागून देवाची बुजवण मेळ्ळ्यार माथेवाक आपणाच्या समाजेंत भोगलेल्या त्या बहिश्काराच्या गणितांत हांव ताका बुजवण मेळटा. हांगासर दोनी वचपांनी आमी पळयल्यार इसाक आनी माथेव दोगी हांगासर देवाचे टच, देवाचे आपोवणेचे वा आपोवणेचे अनुभव थंयसर करतात. मगळ भावन आनी भयणीनो, इसाका बरी आमी जावंक आसा. शेतांत भोवंक आमची पावलां आमी काडूंक आसात. इसाक शेतांत भोवलो आनी देवाची बुजवण ताजी ताणें करून घेतली. आमी भायर सरूंक वचूंक आसा. माथेवा बरी आमच्या कामांनी आमी मेतेर आनी मग्न जावंक आसा. तेदळ मात्र आमी देवाचो ताळो आयकूंक सुक्त जाल्ली घडी आमकां देव निर्बंध दिता. जे केन्ना आमचे
काम आमी करनासतना सुखारी मारन देवान म्हाका आपडिचें देवाचो मोग हांवें अणभव करीचें म्हणून बगल्यार थंयसर आमकां तें आमच्या जिवितांत खेदाळाय मेळचें ना. आमी दवरलो भावार्थांनी आमी दवरलो बरोसो तो केदळा जारी जाता म्हळ्यार आमकां दिल्ले हे संवसारी दिल्ले मिसांव आमी करूंक जाय, आमचे होमवर्क आमी करूंक जाय. तेदळा मात्र आमकां देव ताजो मोग ताज्या कार्या मारिफात ताज्या बऱ्या करण्या मारिफात आमच्या जिवितांत दिवो पेटोवन आयिल्लो बरी येता. आनी खंडीत जावन आमचें तें आसलें सक्कड काळोखाचें जिवीत अंधकाराचें जिवीत भियान बसचें जिवीत तो थंयसर भायर घालता आनी नवो उजवाड आनी नवें शती नवें धैर्य थंयसर आमकां तो दिता. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या ह्या प्रस्तुत काळार आमी समजल्ल्या प्रकार शांत समाधान पयस जालां. आमच्या भितरच वैयक्तीक रितीन जायतो गोंदळ आसा. आमच्या कुटुंबांनी जायतो गोंदळ आमी अनुभव करनासा. एक स्लोगन आमचे केदाळाय ते रावना. आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान ना. आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं सांगलें आयकनात. नकारात्मक चिंता पयस करया. जेजूचो ताळो आमी आयकुया आनी मातेवान ताजें जिवीत बदलिल्ल्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बदलूंक मुखार सरया. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, हो वांटो आमचो, हो संवसार आमचो जाल्यार हांगासर आमी पावलां तेंकूक आसा तो सर्ग आमकां देवान बसयल्लो तो आमकां हर एकल्याक मेळटा आनी तो मेळटा म्हणलो भरवोसो आमकां आसा. त्या देखून आमी हांगा स्विकार करचें हें संवसारी जेवण जें कितें हांगासर उंड्या मारिफात वायना मारिफात भेटोवचें तें बलिदान आमकां सर्गीचें मान फावो करता. आनी ह्यो जावन आसा मेस्तेर आमकां सर्गीचें जिवीत बासोवचो तसलो. त्या देखून हांगासर आमकां आमचें जिवीत सोडून घालूंक न्ही, बगार कळनासतना आमी त्या सर्गी राजाक पावच्या बरी आमकां थंयसर देव ताची मजत पाठयता. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या नोवेनाच्या मिसाक आमी आयल्या. हांगासर जायती उपकार गरजा आमी मागून आयल्या. खंडीत जावन सांजू देवारी वासा मारिफात आमकां देव आमची सर मागणी आयकतलो. प्रत्येक जावन आमकां बरी भलायकी मतीक शांती समाधान दितलो. आमकां बुजवून पाठयतलो. आमकां सगळ्यांक पातकांतावन पयस करतलो. आमचें बरें जिवीत आमकां बरेपणाचें जावचें बरी तो करतलो. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी आमकांच ह्या पवित्र बलिदानान समर्पिया. जेजू सारके जावंक प्रयत्न करया आनी जेजूचो पाटलाव करता आसतना हर एका हंतान हर एका वेळार हर एका घडये मागणें करूंक सुखानासतना बरें करून मागणें करून आमचें जिवीत सुम्या सारकें करूंक प्रयत्न करया. बुंड्या बाया संगी बापा समर्पिता आमकां तुका ये बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकारसी गे ये बापा काणीक आमची मोगान तुका आमी दिवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकारसी.
म्हज्या भाऊ बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्विदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेळमेल आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या आतारुका आपले परजे खातीर सांज उजे वसन कतकतीक मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जेवयत तुका भोव मानवलें. येंचो शेगून आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवित्र आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुजे सेवका सांजू सेवा पासत आमी तुका दिन वाजता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सुसंगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दोबळेकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत पडसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान चळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्त सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. तूं सर्गी तुका जय जय. तूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुजो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्वान धरून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी घेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें खालस घेतली तुका नव्या दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. म्हजे रक्ताची खालस नव्या आनी ससनी कराराची हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत ते वरवतले. हे म्हज्या उदासाक खरात. भावार्थ सगटू परगटूया. सौम्या जेसू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी
बापा जिजूच्या मरणोसो आणि पुनर्जीवनपणोसो आमी भक्तीपणे उड्डास करता आणि हो जिविताचो उनो आणि सर्वनाची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आणि जेजूची कूड आनी रगस्यमतेल्या सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमा गांदू वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजेत सपती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समखाय, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी मी आमचे शिकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरो शानत रेतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान रासभर चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकांती शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमचे काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. सुमया तुवें म्हज्या भितऱ्यांचे म्हाका पावना पूण तुज्या कसमा म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 180 180.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दुसरी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जियेवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज तुज्या वासाच्या पडसळीत शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सुमयान जेसू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतले निवारू. दैवीक शब्दाच्या वसवाडा वरवीं तुमकां भवर्तान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगचनो ह्या पुणतळ्यार पावल्ल्या तुमकां सर्वांक झुजवाज बापा मुखांत्र बरेपण जडोवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणली आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. मोगचनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले जावन आसात. मनारीक बाप आयवन पिंटो फरंगी पेट कोवेंताचो याजक. तुमी आमकां पदऱ्या बनो आराधना मुखांत्र जेजूचें सांगातपण जोडून दिला. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. तुमकां हांगासर जमल्या सर भक्तिकांच्या नांवी बाप विकास तशें म्हज्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्याय मुखल्या मिसावांत तुमकां सर बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव. कुमसाराक सांगातपण आनी कुमाक करूंक हरयेपटी येवचें आनी आयच्या दिसा हांगासर पावल्ले आसात बाप रिचर्ड वेगस आनी मनालीक बाप मेल्विन डिसोजा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना बाप रिचर्ड मलगडो पाद्र्या सोबीत दिसता. आज पयल्या फावटी हांगासर आयला तो कोवेंताचो वडील देखून पाद्र्या बनो तुमकां एक संतोशान स्वागत करूंक आमकां खुशी. आमी दोगी पाद्र्या ह्या पाद्र्याबाक
फादर डेनिस वेगस तुमकां आमी बरो येवकार मागता आनी सांगात आज पयले पोटी तुमचें येणें फरांगीपेट कॉवेंतान तुमची ती जबाबदारी तुमच्या मिसावान तुमकां सर बरें जावन दी म्हणल्यार अशें सवें तुमकां आमी जडची वाद दिवन बरें मागता कित्याक तुमची सेवा तुमच्या कॉवेंता मुखांतरी फाटल्या 12 वर्सांतून आमकां मेळोन आसा आनी तुमच्या मुखेलपणार आनीक बरेंपण जावं दी म्हणलें आमची आशा. सुपिरियर खुशी जाले जाल्यार सगळे कॉवेंताचे पाद्र्याप खुशी देखून तुमकांय सर बरें आमी मागता पाद्र्याबानो. मोगाच्या सेवेरुपी आयच्या दिसाचे रांदपाचें मुखेलपण घेतला बाळोक जेजू सुनंगला वाड्याघरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजचो वाज बापा मुखांतरे देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनेस सायमन पायस आनी तांकां सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो तरणाटो मनेस लायनल आनी तशेंच ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मन स्टीफन मेंडीस आनी तांच्या सर्व सिबंदेक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजचो वाज बाप तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांत आंतोन आर्काण वाड्याघरांक जावन आसा. मोगाचे न्हू आमची इगर्ज वयलें रिपेरी जाला आनी तें रिपेरी जावन 1 वर्स पळयता आसतना मुखारी रिपेरी करीजे म्हणले संकेत आमकां दिला कित्याक ताणें इल्लेशें उदक पडटा आनी हांगासर तुमी इगर्जेक येता आसतना सगळें नितळ आसता कित्याक सकाळीं येवन हांगासर थोडी सेवा करची आसात आनी मुखल्या दिसांनी हें उदक पडोन वचो म्हणूनय एकलो दुबय थावन गांवांक पावला हांगासर काम केल्लो आमचो मनीस आनी तो पावच्या आदीं आमच्याच एका फिरगजगारान मलगड्या मनशान एक बरें चिंताप ताणें दिला फादर म्हजो एक आदार थंयसर मुखलें काम जावच्याक पयशे मागची संवय म्हाका ना पूण जुजे वाजा कळीत आसा म्हणचें आनी तशें थंयसर आयला पूण आज नांव काडलें जाल्यार ताका खंय बेजार जायत पूण ताचे उपरांत मुखल्या दिसांनी हांव काडटां हरी एका नव्यानांक तो हांगासर सांगाता पावता फाटल्यान तो तिळण आसा नांव सांगा जेगी नाका इल्लें पळयल्ल्यांक कळ्ळें पूण व्हडना ताचें एक बरें मन ताणें बसयलां आसा देखून मुखल्या दिसांनी हें उदक पडचें एक रावलें जाल्यार म्हाका हांगासर आनी 1.5 वर्सभर आसा नवो पाद्र्याबांनी आमी दोगी सांगाता वचोंक देखून वेच्या पयलें एक शाश्वत बरें उरलें जाल्यार मुखार आयिल्ल्या पाद्र्याबाकी निसन पडचे संदर्भ चुकोवंकात कित्याक उदक पडलें म्हणटा आसतना हांगासर निसरता आनी हें बरें मनान हांगासर जायत्यांचे तुमच्या कुमकेन बरो वावर हांगासर जाला पूण हे सगळे मुखल्या दिसांनी जाता म्हणली आमची आशा देखून जुजवाज बाप तांच्याय मतीक उजवाड दिवन जें कितें काम हांगासर जावंक आसा तें सगळें बऱ्या रितीर जायत म्हणली म्हजो बरो असो कित्याक जुजवाज बापान खंयचेय येदोळ पर्यंत आमकां उणेपणान दवरूं ना देखून इगर्ज पडलें उदक येदोळ पर्यंत पुसून नितळ करून आनी हांगासर मिसाक आल्तार आसा करून आल्तारीची तयारी करून दान मिसां घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या आमच्या सिस्टरांक मिसा वेळार वचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणां कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावरच्या सांजचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजचे वाज बापा मुखांतरे देवाची आशिर्वादां मागता परत तुमच्या बऱ्या मनांक देव बरें करूं. कळवणी भलायकेंत इल्लेशें चडुणें आसा जाल्यार परिक्षा करूंक आमच्या कंकनाडी होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे धाकटे हांगासर आसात थंयसर बरेपण जोडूंक एक अवकाश. सैरिकेच्या सोदनेराच्या युवक युवतींक एक बरी खबर आसा. मंगळूर DSGच्या कुटमा केंद्र जिनिये कुटमा जिनिये केंद्र ह्याच म्हयन्याच्या 20 तारखेर सांजूचे इंजिनियरींग कॉलेजींत मीट अँड ग्रीट म्हळ्यार मेळचें आनी धरचें हें इल्लेशें बदली आमी मेळ्ळ्यार पावना मेळचें आनी विश करचें म्हणून आसा. हांवें म्हणचें इतलेंच मेळया आनी बोटाक घालया
एक भाग देव कोणाक पळय मेळोंक आसा फावो जावन दी म्हणले आशे सवें काजार जावंक उर्बेवताच्या सर्व आमच्या युवा जाणांनी जुलयाच्या 16 तारखे भितर पुनशेताच्या दफ्तराक वचून थंय हांगासर तुमचे आमी तें दवरलां तें QR कोड आसा तुमच्या मोबायलान ताचो फोटो काडन थंयसर तुमी रेजिस्टर केल्यार तुमी आशिल्ले थंयसर रेजिस्टर जावन मेळटलें आनी मुखल्या दिसांनी तांकां सांगाता घेवन जुजवाज बापा कडेन उपकार बावडूंक खंडी जावन तुमी येतल्यात म्हणली म्हजी पातयणी सबारपटी हांव येयत थावन लागीं लागीं 11, 12, 13 थोड्या पटी 20, 25 हांवें सांगचें इल्लें उणें करचें कित्याक इतले जाण काजार जायनासतना आसात गे म्हूण सांगून पूण थोड्या पटी कस जाता कितें करचें म्हूण कळना पूण असल्या संदर्भार एक बरें चिंताप आसा तशेंच बज्जोडींत कांय कातोलीक सभेच्या मुखेलपणार एक कालंगी आयकल्लोसो उडास थंय कालंगी सैरीक मेळा कालंगी ताणें करूंक चिंतला खंय मेळटा वसा कित्याक आजकाल तिशी निश्चिंतान चित्रदुर्गा रायाचेर वचून हाडूंक जायना बारीक कश्टात वाटेर पुरा धरतात देखून हांगाच खंय आमकां जाता जाल्यार देवान तुका निर्मिल्लें वेळ उतरला म्हणून टेन्शन करिनाकात देवा खरी एक वेळ आमकां कितें गरज आसा म्हणल्यार कळीत आसा आनी जुजवाजा लागीं घट्ट पातयेन येवन मागून त्या नव्यानान भाग घेतलें जाल्यार तुमकां मेळोंक अशें मेळटलें अर्द्या मनार मेळ्ळ्यार जायत ताका मेळत ना अर्द्या मनार येवन मागून मेळ्ळ्यार काजार जाता नांत रावता तो अंकार उरता देखून हांव मेळटा एकल्याक घट्ट धरता काजार जाता जुजवाज तुज्या पांयां तळी हाडटा म्हणून चिंताप धरया आनी ह्या बऱ्या वावरांत काजार जावंक चिंतल्या आवय बापाय थोडी मागोवन आसात म्हज्या पुताक दुवेक म्हूण सांगून पूण तसल्यांक जावं दी बरें जावन तुमचें जिवीत नंदन जावं दी हाचो फायदो जोडया हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस 9 आनी सर भक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्ते आसा धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार थंयसर दफ्तरान दिवी येता जुलय म्हयन्याची जेजूची सुवार्थ आसा ती आमच्या स्टॉलान थंयसर मेळटली परत पयल्यान येयल्ल्या आमच्या कॉवेंताचो सुपिरियराक डेनिस वेगस तुमकांय बरो येवकार मागच्या सवें तुमचें आदार मुखल्या दिसांनी आमकां मेळोवन दी कित्याक हांवें चूक केली न्ही नांव सांगून पूण त्या नांवाचो एक पाद्र्याब आमच्या मदलो तरणाटो तुमकां मेळटलो आनी तें नांव मुखारसून व्हरतलो हांगासर कुमक केल्ली आसात जेवणा खातीर कुमक दिल्ली तुमची नांवां उलो करता आसतना दयाकर मुखार येया तुमकां मेळची मानाची वात हाचो प्रधान याजक थंयसर मुखार तुमकां दितलो देखून नांव उलो करतना येवया विल्सन गोम्स मुंबय 500 रुपये दक्षिण करिनाकात मान मेळचो जुजवाज बापाचे आशिर्वाद त्या वाती बराबर जेराल्ड डिसोजा इस्रायल 500 रुपये रियोन कर्नेलियो इस्रायल 5000 रुपये नाव नाका फजीर 500 रुपये तेरेजा डिसोजा पाणीर 500 रुपये कोणें उडचें म्हूण चिंतात गी पाद्र्या बांदून तसून वात घेवची गी तुमची आसली ही पुरो आजत दिल्ली नांवां तशेंच हांगासर दान दिल्ली आसा त्या पुणतळाच्या बरेपणांक रोजी विल्सन वेगस मुडिपू दिल्ली 500 रुपये लॉरेन्स डिसोजा पुत्तूर 1000 रुपये क्लिओना सुवारिस दुबय 1000 रुपये तशेंच आज हांगासर मिसाचेर वापरिल्ली काल्स बेन्नी लोबो मोडांकाप तिणें दिल्ली आसा देखून हरी एक पटी ह्या काल्सींत उखलता आसतना तिच्या कुटुंबांक तिका बरें जावं दी लागीं लागीं 6000 लागीं त्या काल्सीक पडटा तिच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं हांगासर कुमक केल्ल्या समेस्तांक तुमकां जुजवाज बाप तुमचे सर आशा सुफळ करून दी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा देव बरें करूं पाद्र्याबानो वात वांटिल्ल्याक नोवेनाच्या भक्तीपणाक आमी सर्व उबी रावया एक घडी भर बसया सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां आनी तेसावां ताच्या ह्या रेलिके समोर ताका आमी आतां भेटोवन दिता
ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांकां पावोवन दी अशें आमी मागता. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. दोगां मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. एकल्या घरांत समाधान फावो केल्ल्याक, चिंतल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक, शिरांच्या पिडेत हांवन राखल्ल्याक, BP नॉर्मल जाल्ल्याक, दोगांक रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक, एकल्याक ब्रेन हेमरेज संपूर्ण गूण जाल्ल्याक, दांत दूख गूण जाल्ल्याक, बरें आनी जोगतें काम फावो केल्ल्याक, पिडा गूण केल्ल्याक, किडनेच्या समस्यांत हांवन बरेंपण दिल्ल्याक, बरी भलायकी लाभयिल्ल्याक, बोट दूख गूण जाल्ल्याक, परिक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्याक. तशेंच वेगवेगळ्या इराद्यां पासून तूं मागतात. 7 जाणां शिकोवंक, वाचोवंक, बरोवंक, भुरग्यांक बरी मौत मेळच्याक, परिक्षेक बरी तयाराय करून बरें फलितांश जोडूंक, बरो फुडार लाभच्याक, 5 जाणां बेगीनच विजा मेळच्याक, एकलो रॅनस्टँड एग्जाम पास जावच्याक, UPSC MBA एग्जाम पास जावच्याक, DHA परिक्षेंत उत्तीर्ण जावच्याक, बेंगळुरांत रावून काम करच्याक, परगांवाक वचोंक जावच्याक, 4 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, CA परिक्षेंत जैत मेळच्याक, 14 जाणां बरें काम मेळच्याक, 2 जाणां इंटरव्यू पास जावचे पासून वत्तड पयस जावन कामाक वेचाक, उद्यमांत बरेंपण मेळच्याक, 2 बरी मौत आनी जणवाय लाभच्याक, 14 जाणां आपल्या भुरग्यांक, आवय बापायक, भावा भयणीक, मोगाच्यांक, हरी एकल्यांक बरी भलायकी मेळच्या पासून मागतात. 2 पिडेस्तांची पिडा गूण जावच्याक, गॅस्ट्रीक आनी नित्रणी थावन सुडका मेळच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, 2 TB गूण जावच्याक, उस्मोडाची पिडा गूण जावच्याक, 2 डायलिसीस बऱ्यान जावच्याक, 4 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, 6 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, 3 पांयांक बोळ मेळच्याक, 5 जाणांची साकरेची पिडा गूण जावच्याक, शिरांची पिडा गूण जावच्याक, तकली फडाफड गूण जावच्याक, थाप गूण जावच्याक, 2 सर्व तरांची पिडा आनी दुखी गूण जावंक, 2 खोंकली आनी शेळ गूण जावच्याक, 2 थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, 3 किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, बावळो दूख गूण जावच्याक, 6 जाणांक BP गूण जावच्याक, एकल्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, 2 राग आनी हट उणें जावच्याक, 3 आमाल पियोवणें सोडूंक, वावरा तोळार संतोष आनी तृप्ती मेळच्याक, 2 चिंतल्लें काम बऱ्यान जावच्याक, 2 कामाची भद्रती मेळच्याक, बँकांत आडव दवरलें भांगार सोडोवच्याक, घेतिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक, कामांत तृप्ती मेळच्याक, 2 जोड्याक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक, आशिल्ल्या चलया लागीं लग्न जावंक वडिलांनी परवणगी दिवच्याक, आपणे आशिल्ल्या चलयेक आपणाक मानून घेवच्याक, 2 नवें घर बांदूंक साध्य जावच्याक, अन्य धर्माच्या चलया लागीं लग्न जायना जावच्याक, 3 तेगांक रीण फारीक जावच्याक, 2 कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक, 2 क्रशेक बेसांव मेळच्याक, कोर्तीच्या केसीत हांवन मुक्ती मेळच्याक, बऱ्या मोलाक जागो विकून वेच्या पासून मागतात, बरो जागो मेळच्याक आनी शेजारच्यांनी वाट दिवच्याक, 2 जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक, बऱ्यान जागो वांटो करून वेच्याक, जै लातावन सुडका मेळच्याक, 2 पळणाऱ्यांक शाबीत पयण लाभच्याक, आशिल्ले उपकार मेळच्याक, जाग्याची RTC जावच्याक, 2 मोबायलाच्या वंदोवण्यात हांवन आलाग रावच्याक, पयस रावच्याक, 2 बांदपाचें काम पावन पावच्याक, एकलो मनजातींक आशिर्वाद आनी बरी भलायकी मेळच्याक, एका याजक असो बापय आस्पत्रेंत एडमीट आसा, भलायकी बरी ना, तशेंच आवयची भलायकी बरी ना. ह्या सर्व गरजां पासून आमी आतां मागया. आमी थिंबी घालया, आमचे हात आमी उबारुया आनी एक आमच्या बापा, एक नामान मरी आनी एक महिमा बापा मागण्या मुखांत्र आमी ही मागणी आमी सोम्या समोर दवरया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव
ह्या पुणथळाची विशेशता जुजे वाज बापान दिंबेर पडून मागल्लें आनी तें ताणें जोडलें. म्हाका सांगता तर दिंबेर पडया. आमच्या काळजाचे यात्रेक कितें हांगासर उचारल्यात, कितें उचारूंक नात, कितें आमकां मागोवंक आसात, हें सगळें ताच्या पांयां तळी दवरून आमकां तो देवा तोन दिता म्हणल्या विश्वासान ह्या नोवेनाच्या वेळार आमी आमचो भावार्थ देवा थंय कंचोवन वांटो घेवया. जुजे वाज बापाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवपुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संतसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळें मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा, सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, श्रीलंकान दगदवणेक सांपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वाज बापा, मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, भिकारेच्या रुपार श्रीलंका वचून नास सोनवेच्या क्रिस्त कथोलीक बाबड जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा, कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, कश्टान संपडलेंच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा, देवाचेर भावार्थ धरून जिणेंत आयिल्ले कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वाज बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातले बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा, भावार्थ चडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिनान धाडूंक वावुरिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, देवाच्या मोगाची कोटसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. नोवेनांचे मागणे ये सांजुजे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें. तुज्या जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वाणच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेंची वाट आकडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेन दिवन देवा सरशी हाडलें. ही मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना, तुवें लेखलें नाय. असल स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांचे दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवोस हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें. तुजे जिणये मरिफात शिकयल्या आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांत येल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलय. देवाची विशेष मजत तुजे समें आशिल्ली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळा सकलोय. आज सरकाराजान देवा संगीत तूं आसाय. थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसत देवा लागीं विनंती कर. एक घडीभर आमकां मागोवंक आसच्यो गरजो आमी दवरया आनी सांगाताच ह्या दिसांनी पावसा वरवीं जावचो अनाहूत देवाची काकुळट आमकां लाबून हें सगळें निवराव दी. आनी जपानांत कितें घडूंक आसा म्हूण खबर आसा हें सगळें जायना जावं दी. देवाच्या खुशे शिवाय कितेंच जायना. पातयेन विश्वासान देवा लागीं मागिल्लें तो आमकां दिता. आमच्याच कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्यांक आमी मागता म्हूण बसयल्ल्यांक आमकां कळीत आशिल्ल्या मारेकार पिडेक वळख जावन कश्टांत येयल्यांक शुश्रुशा करनाशिल्ल्यांक
घरांनी अंतुळणार आशिल्ल्या समेस्तान देव आपडून दी बरें करून दी. सांगाता म्हणया सांजचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्था काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनां जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. सुमयेचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान वेस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुजे सेवकां सांज सेवासा आपले जिनी आनी मरणान जायती आजाप करून ती सुमवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान वाडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज जुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. आमेन. सांज देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांज वास सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. तुमी सगळीं ताज्या त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बगेनपणाचो मुकुट चडोवंक ससनाक संतोष भोगूंक फाफो. आमेन. आनी त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. सांज सेवास बाबा ओगला पानी मांडुका कृपा मागून दी बाबा बिना सडी नाका. सांज सेवास बाबा ओगला
साडे नाका विघ्नान साडे नाका मोगळ पुत्रा सोबे ओंकार मरी आशीर्वाद देवांका अगेन सांज सेवास बापा आम्हा पासत विनंती कर अगेन गुरसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र नवे